हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती आनी देवाक महिमा. तो सदां काळ आमचो देव आसा. ताची थाय आमचें जिवीत आसा आनी तें जिवीत आसा दर एका मनशाक उजवाडा. आमेन. ते देवाक ह्या वेळार वाखाणी दिवया. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. मोगाच्या भाव भयणांनो, देवान आमकां परतून एकठांय केल्यान ताका वाखाणूंक ताका दे, दिन वासूंक आनी ताची स्तुती करूंक. पयात सदांच एक मतीन दवरात, देव आमच्या सांगाता आसा. सदां काल तो आमच्या सांगाता आसा. जो ताका सजमोन घेता, जो ताचेर विश्वास दवरता आनी जो ताका स्विकारता, ताका तो केन्नाच सोडून वचना. हें सदांच मतीन दवरात. त्या देवाक ह्या वेळार दिनवासूया, ताची स्तुती करुया. लेबोरी ही नमा कोरो सेंत्र मा सोर ही नमा काशाबारे ही नमा अब्बारे हे नमा कोरो मोंत्र मा सेकेत्र लांदे ग्लोरिया. पयात इसायाचे पुस्तक 8वें स्वर आणि 9वी आणि 10वी ओळ आमकां कितें सांगता. आयझाया चॅप्टर 8 वर्स 9 and 10. आयकात परजानो, तुमचो जातलो चुरो. कान दियात पयशिल्ल्या राष्ट्रांनो, तुमी जाय तितली झुजाची तयारी करात, तरी तुमचो पुरो जातलो, चुरो जातलो तो जातलोच. जाय तितल्यो मसलती करात, सगळ्यो फिसकटोन वेतल्यो. धमकावण्यो तुमच्यो परगट करात, त्यो घडोवन येवच्योच नात, कारण देव आमच्या सांगात आसा. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, जर आमच्या सांगाता देव आसा जाल्यार आमकां भियोची कांयूच गरज ना आसा. जर आमी सतान चलता जाल्यार आमच्या सांगाता आमचो देव आसा. आनी हें पवित्र पुस्तक सांगता. देखून पवित्र पुस्तक इसायास प्रवाद्या वरवीं हेंच आमकां सांगूंक सोदता की कोणीय कितल्यो मसलती केल्यो, त्यो सगळ्यो मसलती कितलेंय कितें करूनी, त्यो सगळ्यो मसलती फिसकोन वयतल्यो. कितक्योय धमक्यो दिल्यो तरी त्यो घडोवन येवच्योच ना. कित्याक देव आमच्या सांगाता. आनी हें सत हा मोगाच्या भाव भयणांनो, हें सत आसा. आनी जितली झुजाची तयारी करतात तांकां तांचे पासत आसा, तांचो सुरो जातलो पवित्र पुस्तक सांगता. कित्याक आमच्या सांगाता देव आसा. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, आयज आमी आमच्या देवाक घेवन चलता. आमी देवाची उतरां घेवन चलता, देवाचें सत घेवन चलता. देखून आमी विजयी आसा. आमी विजयी आसा. तो विजय आमचे भितर आसा. कित्याक खूद सर्वेस्पर जेजू ख्रिस्त आमचे भितर आसा. देखून आमकां भियोची गरज ना. आमकां भियोची गरज ना. कित्याक हर एक तेंच्यो मसलती फिसकोटून वेतल्यो आनी हर एक तेंच्यो धमक्यो केन्नाच घडोवन येवच्यो ना अशें पवित्र पुस्तक सांगता. हे खंयचो मनीस उलयना मोगाच्या भाव भयणांनो, पूण देवाची पवित्र उतरां आमकां सांगतात. हर एक मसलती फिसकोटून येतल्यो. कित्याक आमी जिवे देवाच्या हातान आसा. आयज तूं आनी हांव खंयच्या मनशाच्या हातान ना आसा. आयज तूं आनी हांव जिवे देवाच्या हातान आसा. आनी तो जिवो देव सत आसा. सत आसा तो सत आसा आनी सगळें ताच्या हातान आसा. देखून मोगाच्या भाव भयणांनो, भियो नाकात. देवाच्या उतरांक घेवन चलात, देवाच्या सतांक घेवन चलात. कित्याक ह्यो निमाणो वेळ आसा, ह्यो निमाणो काळ आसा. जितली आमी सतां वांगडा रावतल्या, सताच्या उतरां वांगडा रावतल्या, तितली आमी देवा सांगाता वयर उबारली वयतल्या. पळयात शेव निमाण्या दिसांनी देवाचें उतर आमकां अशें पासून सांगता की म्हज्या नांवान जेजू ख्रिस्त म्हणटा तुमकां फसयतले, जायते जाण येतले म्हज्या नांवान आनी तुमकां फसोवन व्हरचो प्रयत्न करतले. पूण तुमी आत्म्या वरी सजमोन घेयात कोण सत आनी कोण फट आसा ते, आनी त्या वरवीं तुमी म्हाज्या सांगाता रावात. ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. त्या देवाक ह्या वेळार दिन वासुया. कित्याक तो देव जैतिवन आसा आनी तो आमच्या सांगाता आसा. तो केन्नाच आमकां चुकीच्या मार्गार वचोंक दिवचो ना. तो केन्नाच आमकां काळोखाच्या वाटेन वचोंक दिवचो ना. तो उजवाडीत देव आसा आनी ताणें आपलो उजवाड आमचे भितर घातला. देखून आमी पासून उजवाडीत आसा. आमी पासून उजवाडीत आसा. त्या देवाक ह्या वेळार दिन वासुया, ताची स्तुती करुया, ताका वाखाणुया.
ग्लोरिया, महिमा, स्तुती, वाखाणणी. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. खुशाल काय म्हज्या फुडल्यान म्हजो देव आसा, म्हज्या फाटल्यान म्हजो देव आसा, म्हज्या सांगाताक म्हजो देव आसा, तर कोण म्हज्या विरुद्धाक आसा. म्हज्या फुडल्यान म्हजो देव आसा, म्हज्या फाटल्यान म्हजो देव आसा, म्हज्या सांगाताक म्हजो देव आसा, तर कोण म्हज्या विरुद्धाक आसा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जोयतीवन देव आसा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जोयतीवन देव आसा. म्हज्या फुडल्यान म्हजो देव आसा, म्हज्या फाटल्यान म्हजो देव आसा, म्हज्या सांगाताक म्हजो देव आसा, तर कोण म्हज्या विरुद्धाक आसा. म्हज्या फुडल्यान म्हजो देव आसा, म्हज्या फाटल्यान म्हजो देव आसा, म्हज्या सांगाताक म्हजो देव आसा, तर कोण म्हज्या विरुद्धाक आसा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जोयतीवन देव आसा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जोयतीवन देव आसा. म्हज्या फुडल्यान म्हजो देव आसा, म्हज्या फाटल्यान म्हजो देव आसा, म्हज्या सांगाताक म्हजो देव आसा, तर कोण म्हज्या विरुद्धाक आसा. म्हज्या फुडल्यान म्हजो देव आसा, म्हज्या फाटल्यान म्हजो देव आसा, म्हज्या सांगाताक म्हजो देव आसा, तर कोण म्हज्या विरुद्धाक आसा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जोयतीवन देव आसा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.
देव आसा, म्हज्या फाटल्यान म्हजो देव आसा, म्हज्या सांगाताक म्हजो देव आसा, तर कोण म्हज्या विरुद्धाक आसा, म्हज्या फुडल्यान म्हजो देव आसा, म्हज्या फाटल्यान म्हजो देव आसा, म्हज्या म्हजो देव आसा, तर कोण म्हज्या विरुद्धाक आसा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जय देव देव आसा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जय देव देव आसा. Ora mashere beshavari hina mashere levari hina masere di alabazendele. Obra tere beshandere beshamakia rabaze. Ohori hina mashandre bele yara dilande. Abrotre mesera matuli. Oholi hiri biri bishabatra lande. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती आनी देवाक महिमा. देव सदां काळ आमच्या सांगाताक आसा. देवाचें उतर सांगता, आमचो देव आमच्या सांगाताक आसा. आमेन. खरीच भाशेन हें उतर अशा भाशेन आसा, तुका एक देव गॅरंटी दिता, एक आस दिना, एक आशा दिना, पूण गॅरंटी दिता ह्या उतरान. ह्या उतरान देव तुका गॅरंटी दिता. तो गॅरंटी दिवन तुका सांगता, हांव तुज्या सांगाताक आसा. आमेन. हांव तुज्या सांगाताक आसा. आनी ही गॅरंटी खूब म्हत्वाची आसा. दर एकल्याच्या जिवितान ही गॅरंटी खूब म्हत्वाची आसा. हालेलुया. कित्याक ही देवान तुमकां होप्स दिवंक ना, हांव तुमच्या सांगाताक आसा, पूण देव तुमकां गॅरंटी दिता. तो शुवर सांगता, हांव तुमच्या सांगाताक आसा. पूण आमी कितें करता, आमी आमच्या देवाक त्या भाशेन चिंतना ज्या भाशेन देव चिंतता. प्रेज द लॉर्ड. देव म्हणटा म्हाजेर विश्वास ठेय आनी हांव तुका सांबाळटलो. पूण आमी म्हणटा कसो देव आमकां सांबाळटलो. आमेन. बायबलचें उतर म्हणटा हांव तुका सांबाळटलो, हांव तुज्या सांगाताक आसतलो. हेतून मातूय डावट ना, तो तुमच्या सांगाताकूच आसा. आमेन. हालेलुया. तो तुमच्या सांगाताक आसा आनी तो आपले विचार बदलना. तो आपले विचार बदलना. पवित्र पुस्तक सांगता, तो आपले मालाखीचें पुस्तक म्हणटा तो आपले विचार बदलना. तो एक पावट जर तुका सांगता हांव तुज्या सांगाताक आसा जाल्यार 100 डेफिनेटली तो तुमच्या सांगाताक आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो तुमच्या सांगाताक आसा. पळयात, तुमच्या जिवितान सगळ्यान म्हत्वाचें आसा तें म्हटल्यार देवाचें उतर. आमेन. हालेलुया. आनी हें उतर आमकां आशा दिता नया जिवितान वचो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आयज पवित्र पुस्तक म्हणटा देवाक कोणेंच केदीच पळोवंक ना. प्रेज द लॉर्ड. कितें म्हणटा, देवाक कोणें केदीच पळोवंक ना, पूण एकल्या पुतान देवाक दाखयला. आमेन. एकल्या पुतान, एकलो जेजू क्रिस्तान आमकां देवाक पळोवंक दिला. फिलीप म्हणटा जेजू क्रिस्ताक म्हाका बाप दाखय. जेजू क्रिस्त म्हणटा फिलीप, इतलो टायम तूं म्हज्या सांगाताक रावलें आनी आजून तुका खबर ना बाप कोण तो. ओह ओह ओह. पवित्रत्व कितें सांगता तें पळया. प्रेज द लॉर्ड. फिलिपान जेजूक म्हटलें, गुरुजी म्हाका बाप दाखय. प्रेज द लॉर्ड. आनी खेरीज भाशेन जेजून कितें म्हटलें, फिलीप तूं इतले टायम म्हज्या सांगाताक आसाय
आनी तुका आजुनूय खबर ना बाप कोण तो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, जशें पवित्र पुस्तक सांगता, आरंभाक देवाचें उतर आसलें आनी देवाचें उतरूच म्हटल्यार जेजू आसलो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सो हंय फिलीप जेजूक विचारता, म्हाका बाप दाखय. हंय फिलीप जेजूक विचारता, म्हाका बाप दाखय. आनी जेजू सांगता, जो कोण म्हाका पळयता तो बापाक पळयता. आतां पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा? आरंभाक देवाचें उतर आसलें आनी देवूच जेजू आसा. आमेन. सो आमी ज्या वेळार देवाचें उतर वाचता आनी ज्या वेळार देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, आमी बापाक पळयता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी बापाक पळयता कित्याक ते बापाचें प्रेझेन्स आसा. पळयात, फिलिपाक जेजू कितें म्हणटा? म्हाका पळयता तो बापाक पळयता. पवित्र पुस्तक कोण जावन आसा? देवाची उतरां कोण आसा? जेजू क्रिस्त. ज्या वेळार जेजू क्रिस्ताक आमी पळयता म्हटल्यार आमी कितें करता? देवाचे उतराक पळयता. प्रेज द लॉर्ड. ज्या वेळार देवाच्या उतराक पळयता, आमी कोणाक पळयता? जेजूक पळयता. जेजूक पळयता म्हटल्यार आमी कोणाक पळयता? बापाक पळयता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, देवाचें उतर कितें म्हणटा? जर तुज्या सांगाताक आसा जाल्यार अशी खंयची वायट सक्ती आसा जी तुज्या विरुद्धाक उबी रावतली. विचार करूंक खूब बरें आसा. प्रेज द लॉर्ड. पूण तेच्या पासत तुका विश्वास आसोंक जायो, तुका गॅरंटी आसोंक जायी, जेजू क्रिस्त म्हज्या सांगाताक आसा. आमेन. कित्याक ही गॅरंटी देवान तुमकां दिल्या. जर तुमी विश्वास दवरतात, येस म्हजो देव म्हज्या सांगाताक आसा, हांव खंयूय गेलो जाल्यार तो म्हज्या सांगाताक चलतलो, हांव खंयूय उबो आसा जाल्यार तो म्हज्या सांगाताक आसतलो, हांव खंयूय वयता जाल्यार तो म्हज्या सांगाताक रावतलो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. पळया, देवाच्या उतरान चलणें म्हटल्यार देवाच्या उतराक मान दिणें. आमेन. आनी हेंच पवित्र पुस्तक सांगता. प्रेज द लॉर्ड. पवित्र पुस्तक हेंच सांगता, देवाच्या उतरान चलणें म्हटल्यार कितें? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवाच्या उतरान चलणें म्हटल्यार कितें? देवाच्या उतरान चलणें म्हटल्यार देवाच्या उतराक मान दिणें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळय, सजवान घेयात बाबा. तुमचें जिवीत एक सोबीतकायेचें जिवीत आसा. तुमचें जिवीत एक सोबीतकायेचें जिवीत आसूंक जाय आनी तुमचें जिवीत एक सोबीतकायेचें जिवीत रावोंक जाय. कित्याक तुमच्या जिवितांत जेजू क्रिस्त आसा जाल्यार. आमेन. आनी हेंच तें जिवीत आसा. हालेलुया. पवित्र पुस्तक म्हणटा जिवीत कितें जावन आसा? जिवीत जेजू क्रिस्त आसा. आमेन. जिवीतूच जेजू क्रिस्त आसा आनी जेजू क्रिस्तूच जिवीत आसा. आमेन. जो कोण तेचें जिवीत घेता तो सदां काळ तेच्या राज्यान भितर सरता. हालेलुया. पळयात, आमी म्हणटा ओके जालें तर, म्हाजी जर गरज पावली तर हांव देवा तुका अशें करतलो. म्हाका जर तुवें दिलय तर हांव तुका 5 वाती लायतली. म्हाका जर अशें दिलय तर हांव तुका इतके हांव पयशे दितलो. म्हाका जर दिलें तर हांव तुका आनी तेका म्हणटात आमी आंगवण. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तेका म्हणटात आमी कितें? आंगवण. जर म्हाका जर तशें केलाय तर हांव देवा तुका दितेली. अरे बाबा, तूं देवाक दिवन कोण आसाय? देवूच तुका दिता आनी तूं देवाक सांगता हांव तुका दितेली. प्रेज द लॉर्ड. हेचो अर्थ तूं देव जाताय आनी देवाक तूं इकतो घेताय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तशें जिवीत ना आसा. देवा लागीं मागताय त्या वेळार ती गॅरंटी आसा. आमेन. ज्या खंयच्या मनशाच्या सामकार तूं मागताय थंय तुका गॅरंटी मेवना, पूण देवा सामकार ज्या वेळार तूं मागताय त्या वेळार तुका शुअरली गॅरंटी आसा तें मेवतलेंच म्हणून. हालेलुया. तें मेवतलेंच म्हणून. कित्याक बायबल आमकां क्लियर म्हणटा, देवा थंय आशा ना, देवा थंय गॅरंटी आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड.
हालेलुया. ज्या वेळार देवा थंय आमकां गॅरंटी आसा त्या वेळार आमी हर एका वस्तूवर विजय आसा. आमकां डावट घेवंक शकना ना, आमी डावट घेवन चलोंक शकना ना हें म्हाज्या लायफान मेवतलें ना, हें आमच्या लायफान मेवलें. फक्त आमकां घेवंक टायम आसोंक जाय. आमेन. आमकां घेवंक टायम आसोंक जाय. पळयात बायबल म्हणटा देवाच्या उतरान सगळेंच हय आसा. आमेन. देवाच्या उतरान कांयच ना. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हय आसा. सो पळयात हांव पवित्र आत्मा तुमकां कितें सांगूंक सोदता तो. पवित्र आत्मा तुमकां अशा भाशेन सांगूंक सोदता कितें तर जें तुमी मागतात तें 100% तुमच्या लायफान मेवतलेंच. ओ हालेलुया. 100% तुमच्या लायफान मेवतलें. कित्याक तेंच जेजू क्रिस्ताचें जिवीत आसा. आमेन. तुमी जर ताका म्हणटात, तुमी जर म्हणटात म्हज्या लायफान देवा हें अशें जावंक जाय आसलें ना, जातलेंच. कित्याक देवा थंय होप्स ना, देवा थंय गॅरंटी आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. समज हांव कितें सांगूंक सोदता तुमकां. सो पळय जें कितें तुमचें प्रेयर आसा ती प्रेयर तुमचें जशें तुमी मागतले तशें तुमच्या लायफान थोडीं जाणां प्रेयर करतात देवा म्हाका मेवो न्ही ना, मेवला आनी देव तो दवरता. बायबल सांगता जर तूं खऱ्या काळजान देवा लागीं मागताय तर देव 100% आयकता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कित्याक जाणा बायबलूच सांगता ज्या वेळार जॉन चॅप्टर आमी 3 पळयता जाल्यार आनी थंय ज्या वेळार निकोदोम नांवाचो शास्त्री जेजू लागीं येता न्हू, तुमी वाचला न्हू, ज्या वेळार जॉन चॅप्टर 3 वर्स 1 पासून जे आमी पळयता निकोदोम नांवाचो शास्त्री जेजू लागीं येता आनी जेजू लागीं येवन तो ताका म्हणटा गुरुजी, कितें म्हणटा, गुरुजी तूं देवा कडसून आयिल्लो शास्त्री म्हूण हांव जाणा. आमेन. कितें म्हणटा, गुरुजी तूं देवा लागसून आयिल्लो शास्त्री म्हूण तूं म्हाका जाणा. कित्याक रिजन, आपणास हांवें देव ना जाल्यार तूं करताय तसल्यो खुणा कोणूच करूंक शकना. आमेन. सो जो देवा लागसून येता तो खुणा 100% करता, तेच्या लागीं गॅरंटी आसा. आमेन. ओह आयज खूब कितें तरी मिस करता तुमी. पळय सजमोन घेयात जो देवा लागीं, ज्या देवा लागीं आमी मागता त्या देवा लागीं 100% गॅरंटी आसा. तुमी चिंततात तें कशें घडटलें, मागीर हो प्रॉब्लम म्हाज्या लायफान येता, तो प्रॉब्लम म्हाज्या लायफान येता, कशें घडटलें. प्रेज द लॉर्ड. देवा लागीं आशा ना, देवा लागीं होप्स ना, देवा लागीं गॅरंटी आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो पळयात विचार करा, देव तुमच्या सांगाताक आसा. तुमच्या सांगाताक आसतना पवित्र पुस्तक म्हणटा तुमच्या विरुद्धाक कोण उबो रावतलो. आमेन. सो ही देवाची उतरां घेयात, चलात आनी हें जिवीत देवा थंय भेटयात. थँक्यू जिजस. हे दिसा पासत, हे वेळा पासत आनी तेंचे संपूर्ण कायी पासत सर्विस्वार देव हांव पळयता एक वाडती ग्रेस तुज्या जिवितांतली, तेंच्या जिवितान हांव पळयता तशें सामर्थ्य तुजें पळयता आनी संपूर्ण काय तुज्या जिवितांतली तेंच्या जिवितान हांव पळयता. ती ब्लेस आसात आनी ती ब्लेस आसतलीच. आमेन. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान.